कोडार खांडेपार IIT थळाव्यांचो विरोध शेता बागायतीचे जमनीर प्रकल्प थळाव्यांची आंदोलनाची शिटकावणी मुख्यमंत्री म्हणटा कोण तरी चितायता। उपराष्ट्रपतीची वेंचणूक NDAचो CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती दोनूय सभाघरांनी 767 खासदारांचे मतदान BJD BRS अकाली अलिप्त। साउथ वेस्टर्न रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाक दक्षिणेन खर विरोध चर्चोय आड तरी काम सुरूच। बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष दामूचो डबल ट्रॅकिंगाक तेको कोळशाचेर खंय कंट्रोल आसतलो। धिर्यो पशु संरक्षणाचो कायदो जितले महत्वाचो तितलेच बेकायदेशीर धिर्यांचो जागो कोणाचो मालक कोण तें सोदचे। पेटा इंडियाची पुलीस मामलेदार तलाटी अधिकाऱ्यांक कार्यशाळा। प्रधानमंत्री मोदीच्या वाढदिवसाचे फाटभुंयेर 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 16 दिसांचो पखवाडा। लोकसेवेचे उपक्रम सरकार पक्षाच्यो नितळसाण रक्तदान मोहिमो। मडगांव रवींद्र भवनाचे काम 30 ऑक्टोबर मेरेन तडीक। मंत्री म्हणटा काम प्लाना प्रमाण। टास्क फोर्साचो अध्यक्ष केंकरे उलयलो। नेपाळान जनउद्रेक उठाव संसद राष्ट्रपती भवन मंत्र्यांचे घरांची नासधूस जाळपोळ। प्रधानमंत्री ओली राजीनामो दिवन फरार। 20 मायस सोंपले लष्कर घेता ताबो। नेपाळा उपरांत तुर्कींतूय सोशल मिडियाचेर बंदी। YouTube, Instagram, WhatsApp वापरूंक बंदी। ऑस्ट्रेलियांतल्या भारतीय समुदायाविशीं हुस्को लेबर पक्षाचे मतदार। खासदार जेसिंटा प्रायसाचे वक्तव्य भारतीयाचेर टिप्पणी बरोबर न्ही। प्रधानमंत्री अँथनीची नाराजी। भारताक व्यापाराविशीं चर्चा करूंक परत अमेरिकेकडेन येवचेच पडटले नाजाल्यार गंभीर परिणाम जावं। ट्रंपाचो व्यापार सल्लागार पीटर नवारोची मुक्ताफळां।